एक मीटिंग आली काउन्सिल मीटिंग तुझी बायल्यू काउन्सिलर आहात वेगळे वेगळे मुद्दे डिस्कस केले. तुमचे एक इशू आसूं गोवा शिपयार्डाचे हाजे पयलीं तुमी झगडी केल्ली आसा. यू हॅव कंटिन्यू द फायट. आयज तुमी कशें पळयता मिटिंगेचो? एक्चुली आयज जो इश्यू आसलो गोवा शिपयार्डाक ऑक्युपन्सी दिवपाचो, म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग केलेलें आसा. खंयचीच ऑक्युपन्सी आसता पळय ती मिटिंगेक येयना. मिटिंगेक ही हाडपाकूच जायना. सेक्शन 188 सांगता की सीओचे पावर्स ते, आनी ही पयलो थिंग म्हटल्यार चेअरपर्सनान मिस्टेक केल्या. म्हाका दिसता तो न्यू चेअर आसल्या कारणान म्हाका दिसता ताका तितल्या खबर ना. पूण म्हाका दिसता एक्सपिरियन्स कोणा कडेन आहा तेणी विचारून करूंक जाय आसलेलें. दुसरें म्हटल्यार ऑक्युपन्सीचेर उलयतना हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जेन्ना न्यू बिल्डींग बांदता तेका एक सेटबॅक सोडपाची गरज आसता. आनी ते हांव चड काय ऑब्जेक्शन हांवें रेज केलेलें आसा. म्हाजी बायल काउन्सिलर आसा, हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलां. कित्याक केलां? थंय बॉटल नेक जाता. वास्कोन खंयच्याच जाग्यार 8 रस्ते एकी कडेन येना आनी त्या जाग्यार खंय तरी 8 रस्ते एकी कडेन येवन बॉटल नेक जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं 4 जाण डेथ जाल्लेले आसा ऑन द स्पॉट. तुम्ही वास्कोकार सगळे प्रेस भाव हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता थंयचे एक व्हिज्युअल तुमी घालचें मिडियानुसार आनी दाखोवन दिवचें लोकांक खंय आमी कितें खरें उलयता आनी खोटें उलयता. म्हाका शिपयार्डा कडेन वायटपण कांयच ना. ते जॉब दिना ही दुसरी खबर. पूण जेन्ना लोकांच्या आयुश्या कडेन लायफा कडेन झगडटा तेन्ना खंय तरी आमी एज अ मनीस आमी खंय तरी फुडें सरपाक जाय. हांव वोगी रावपाचो ना. सपोज हें जायना आतां तेंच्यांनी पॉयंट डिफर केलेलो आसा. हांव सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. 25 काउन्सिलरांनी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन खंय तरी आमकां म्हाज्या पॉयंटाक म्हटल्यार म्हाका म्हाज्या मिसिसीक तेंच्यांनी सपोर्ट केलेलो. आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लेले ऑक्युपन्सी दिवपाक आनी खंय तरी सगळे काउन्सिल इवन चेअरपर्सनान सपोर्ट केल्लो आसा. हांव तेंचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. आतां हांवें म्हाका दिसता खंय तरी ते नेक्स्ट टायम आनी परत हाडूंक सोदतले. पूण हांव वोगी रावपाचो ना. आनी जे भशेन जे काउन्सिलर उलयले 500 खरेंच म्हाका म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयली की तेंकाय फील जाता जशें म्हाका फील जाता. आनी ते उलयले 500 काउन्सिलर खरेंच बरे उलयले आनी लोकांक खातीर उलयले. हांव मागता वास्कोच्या आमदारान जेन्ना आमी इलेक्शन आसता पळय तेन्ना आमी फुडें सरतात, आमी वयतात, तेणी खबर घेवची गोवा शिपयार्डाक कितें चल्लां, खंयसर पायलींग चल्लां, फक्त डे नायट काम कित्याक करतात ते ती सगळी खबर घेवंक जाय तेणी. फक्त असले एका तूं फुडें सरनाका. जॉब जायत. हांवें स्टेटमेंट केलो म्हणून तूं जॉबा खातीर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट घेवन गेलो हें रॉंग. जॉब कितली मनोहर भाई रक्षा मंत्री आसलेलो तेन्ना हांव पर्सनली गेलो अजून दिवंक ना. ते लॉलीपॉप दाखयता आनी तुमी खंय तरी काउन्सिलाचेर प्रेशर घालून ऑक्युपन्सी दिवपाक सोदता. हे टोटली रॉंग. ते लॉलीपॉप दाखयतले आनी तुमी खातले. हे एक जीएसएल आसा पळय लोकांचो जीव घेवंक उठला. आनी हांव सपोज हे समज ऑक्युपन्सी दिली जाल्यार हांव कितें करतलो तुमकां आतां मिडियार सांगिना. पूण हांव तांकां कोर्टान व्हरतलें करतलोच. पूण हांव तेंचेर खूब कारवाई करतलो. हांव तांकां सोडपाचो ना. हांव तुमकां इतलेंच सांगता ही कंप्लेन म्हाजीच न्हू. आमच्या म्हाका दिसता रेजिडंट्स ऑफ मुनवेल 1 वर्स पयलीं खंय तरी 130 लोकांनी कितें इन रायटींग कंप्लेन दिल्लेली आसा. तेजी सवय आनी एक एक्टिविस्टान सुद्दां शिपयार्डाचेर कंप्लेन घातलेली आसा. म्हाका दिसता हो चीफ ऑफिसर बरो आसा आनी रॉंग डिसिजन घेवचो ना. आनी सपोज रॉंग डिसिजन तेणी घेवपाक ताका फोर्स केलो जाल्यार आमी कित्याक जाल्लेले आसा. हांव आमच्या वॉर्डा खातीर हांव कितेंय करपाक फुडें सरतलो. अशें म्हणटा की सीएसआर फंडींग दिता, वास्को खातीर चेअरपर्सन म्हणटा, तो एमएलए म्हणटा, मिनिस्टर म्हणटा, हेचो कितें पळय सीएसआर तांकां दिवपाकूच जाय. हांव म्हणिना सीएसआर दिलो म्हणून आमी जीव दिवपाचो. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. लायफ एकूच मेळटा मनशाक. आतां 4 जाण डेथ जाले ऑन द स्पॉट. ताका कोण रिस्पॉन्सिबल? आनी आतां आमी ऑक्युपन्सी दिली. हांव म्हणटा दिली, कंपाऊंड हालोवंक ना आनी थंय 4 दिसांनी एक्सिडेंट जाला जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो? काउन्सील रिस्पॉन्सिबल जातले? चेअरपर्सन रिस्पॉन्सिबल जातलो? काय कोण दिता तो रिस्पॉन्सिबल जातलो? म्हाका दिसता खंय तरी सीएसआर हे तांकां दिवपाक कंपल्सन ते 70% तेंच्यांनी दिवपाकूच जाय. Yes.